गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सच्या 12 झडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जाली। आरजीपीन अलायन्सा कडेन युतीविशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केल्या, अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। पळयात पुराय बातमी। भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली। मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली। आरजीपीन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला, अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा। खास करून हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली। मात ह्या मतदारसंघात आरजीपीन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।